देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. आमी कॉलेजीन मस्त उलयता घंट्याकाटल्यान हांगा घंट्याकाटल्यान उलयना. गगत आसा तुमी पुरा मस्त सुमार जाणां काम जावन आयल्यांत आनी सुमार जाणां आयचो सांजेचो टायम कसो स्पेंड करचो बऱ्या तरान स्पेंड करच्या खातीर हांगा आयल्यात. उलोवचे पयलें फ्लॅनीक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका हांगा येवन तुमच्या मदें उलोवंक एक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर. मनात एक विगार बाप वॉल्टर डिसोजाक, फादर आरोनाक, फादर ऑजमंडाक, फादर जॉयलाक आनी उपाध्यक्ष मिस्टर दीपक, कार्यदर्शी मिस्टर रॉयसन फरायस आनी ऑल कमिशन्स हेड मिस्टर लॉय रेगो, विमेन्स कमिशन हेड मिसेस जॅनेट लोबो आनी तुमकां समेस्तांक वंदन करून आज हे कार्यक्रम म्हणजे काले 2 उतरां उलोवंक आसात ते हांव उलोवंक आशेतां. आतां हांगा मस्तू कार्यक्रम जावन आसतना हे एक विशेष कार्यक्रम आमकां पुरा म्हळ्यार सिंगल्स, विडोवर्स आमची जिणी चेंज जाता. आमी कशें आसता पयलें थंय तावन आमकां आमचो पार्टनर केदळा ना गे त्या दळा आमची जिणी सगळीच चेंज जाता, बदलता. पाद्रापांनी पुरा चॉयस दे डिडंट वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर. तांणी तांची जिणी दुसऱ्याच ताका समर्पीत केल्या. सिस्टरांनी तांणी दे हॅव चोजन देअर लायफ म्हळ्यार अशें म्हणून. आनी थोड्यांनी हांव रावंक कारण कोणी मेळोना म्हणून आनी थोड्यांनी हांव रावंक कोणी नाका म्हणून अशें मस्त रिजना खातीर हांव आसात. ओके, पूण स्पेशली जावन आज हांव हांगा आसा विधवींच्या आनी विधुरांच्या तर्फेन उलोवच्या खातीर. सिंगल्स आनी आसचें तेंय एक आनी फ्युचरान कालें आमकां कोण पळयता, आमचें गत कितें, मती घेवचें आमी खंय येचें, खंयच्या आश्रयाक येचें, खंय रावचें हें पूर आमकां कळचें मागीर. ओके, सो त्या दळा म्हणसर आमी कालें करयत. आमचें जिवन आमी कशें चकडां बरी म्हळ्यार चकड आमकां सोसायटीन आमी कशें मान सन्मान आनी जावन रावयेत. आमचे कडेन कितलेंय शिकप आसूंक पुरो, कितलीय डिग्रीज आसूंक पुरो, कितलेय पयशे आसूंक पुरो, आमकां मस्त फ्रेंड्स आसूंक पुरो, पूण आमी घरा गेल्या उपरांत आमी आमच्या इतल्याक बसतना आमच्या कसलीय समस्या येताना आमी एकलींत, आमकां कोणीय नात. आमकां अशें भोगता की लढाई करूंक म्हणी एक कोणी जण, एकय आर्ग्युमेंट करूंकय जण ना आमच्या कडेन. ओके, आमचें आयकूंकय कोणी जण ना, तले फिलींग येता. कलेचे विशयान कोणी कालें सांगतात म्हळ्यार हास्या म्हळ्यार सकड हांसता, सकड एन्जॉय करन आसतात, पूण आमकां भितरले भितर कालें म्हणी उणेंपण कांतोवन आसता. म्हजे विशयान सांगचें जाल्यार हांव कशें तुमी चिंतूंक पुरो केदळ विधव जाली म्हणून. आमी चिंतूंकूच नासतल्या टायमार आमी विधव जाता. थोडे फावटी आमी प्रिपेर जावन आसता. कशें म्हळ्यार पिडेंत आसतना आनी पुरा. म्हजो न्हवरोय 4 years 4 वर्सां डायलिसिसान आसलो, यंग आसलो. 40 yearsान ताणें डायलिसीस स्टार्ट केलें. 44 तो सरलो. 4 years मात्र. त्या टायमार हांवें चिंतून तो मरता म्हणून पुरो ट्राय करना जालें आमी. थंय वकात, तें हांगा वकात, तें आयुर्वेदीक हें पुरा. सो आमकां म्हाका एस्पेशली हांवें चिंतूंकूच ना हांव त्या स्टेटाक पावता म्हणून. भुरगीं 6th standard आहलीं, मस्त ल्हान आहलीं, तीं जवळीं एक चेडको आनी चेडूं. तांकां कशें हांवें व्हड करचें तें पुरो म्हज्या मतीकूच तें नासलें. आय वॉज प्रिपेर्ड फॉर अ बीग लायफ. ओके, व्हडल्या कॉलेजीन काम करतालीं, हांवूय काम करतालीं. म्हजो न्हवरोय लेक्चरर जावन आसलो बचपे सेंट जोसेफ्स कॉलेजींत. आर लायफ वॉज गोईंग ऑन वेल. ओके, झगडें करतालें, पुरा करतालें, पूण तें पिडा येवन इतलें स्लो जालें. ओके, पयशांची अडचण तें पूण जाल्यार म्हाका मस्त जाणांनी हेल्प केलें त्या टायमार. एंड इट इज नॉर्मल. आमी पुरा संस्थांनी पुरा आसतना आमकां कोणी सोंड घालना. सो आमकां तें प्रॉब्लेम नासलें. पयशांचे प्रॉब्लेम आसल्यार तें थंय सॉल्व जावन येवन आसलें. पूण केदळ म्हजे लायफत वयर सकयल जालें म्हळ्यार खंयचे दीस म्हाका रियलायजेशन जालें हांव आनी एकलींत आनी म्हाका कोणी ना. आनी काले जाल्यार पुरो रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजे वयर. भाव आनी भयणी भायर आसात, मम्मी डॅडी आसात, तांची रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजे वयर. पयलें आसतना म्हजी माय सासू माय आसली, तिची रेस्पॉन्सिबिलिटी काण गेली. ती सरल्या उपरांत ती सरतना म्हाका मस्त शॉक जाल्लें आनी कालें करचें म्हणून. सो ती सरल्या उपरांत आमीन ताल्ल्या 8 वर्सां उपरांत भुरगीं जालीं, तें आनी एक स्टोरी. ओके, ती जाल्या उपरांत आतां 6th standard आसतना हांवें कालें म्हूण करचें, मुखार कालें करचें त्या विशयान. सो तांणी आनी तांचो फुडार हांवें कशें हें करचें म्हळ्यार आमी आतां एका स्टेटाक पावल्या उपरांत, एका सोसायटीन एका स्टेटस पावल्या उपरांत तें मेनटेन करचें पडटा न्ही. आमकां मस्त काय म्हणटात आमचें स्टेटस मस्त लो करूंक जायना,
आनी आमकां स्टेटस हाय करूं की तांक ना. एकल्याच्या इन्कमान सकट जायचें कितलें म्हूण मागूंक येचें, कितलें सगळ्यां कडेन विचारचें न्हू. मागीर आमी भितर शेल्ला भितर येता. सो म्हजी जिणी तशीच जाली. आय वेंट इनसायड अ शेल. मस्त चॅलेंजींग जालें म्हळ्यार त्याच टायमार म्हजी PhD करूंक आयलें. म्हाका कालें करचें म्हूण कळूना. PhD सोडीचे गी, कंटिन्यू करीचे गी. कॉलेजींत PhD करना जाल्यार वाचना, युनिवर्सिटी जाता. तो युनिवर्सिटी जाताना तुजे कडेन PhD ना जाल्यार तुका आमी कामांतून काडटा. तुमी नात. तले टायपाचें आमकां प्रोग्राम केलें. सकयल्या क्लासीक या म्हळ्यार B.Ed ना. हायर एज्युकेशना वयचें म्हळ्यार PhD करीत जेत्त पडटा. सो ते पुरो डिग्री वाचल्यो आहा पळय ते खुशयेन केल्ल्यो न्ही. ते आमकां काले म्हणटात आय वॉज फोर्स्ड ऑर आय हॅड टू डू इट बिकॉज आय हॅड टू मेंटेन दॅट नो. सो दॅट इज ऑल्सो वॉज वर्किंग. इतलें पुरो आसतना कोणी म्हणी सांगात आल्यार आमच्या कडेन न्हू आमच्या सांगात आसल्यार कितलें बरें आहलें. एटलिस्ट सांगीत आहलें तुजे वरी जालें म्हजे वरी जालें तशें कितें तेंय नातलें. सो म्हजी लायफ अशें गेलें की मुखार वचूंक ना फाटीं वचूंक ना. त्या मोमेंटार हांवें चिंतलें पुरो कोर्सस तें हें पुरो केलें. डिस्ट्रॅक्शन जायचें न्ही. सांजेर जाताना तकली पुरो पिशी जाताली. खंय म्हणी या ते 6th फ्लोरार घर आहलें म्हजें. एटलिस्ट 5 पुटी म्हणी त्या बाल्कनींत रावून चिंतलां हांवें उडल्यार कशें आय कंप्लीट एवरीथींग म्हणून. एक पुटी वचून भितर वचून भुरग्यांक पळोवन येता म्हूण तशें भितर येवचें. भुरग्यांक पळोवन भितर येताना ती न्हिदून आसतात. 3 वरां राती 4 वरां राती न्हीद ना. बिलकूल न्हीद पडनातली. दोळे समेत म्हाका दंपूंक समेत दंपल्यार एज इफ मायंड वॉज सो एक्टीव. कालें केल्यार न्हीद येना. त्या टायमार बघतालें कितले दीस अशें रावचें. एक पुटी फिनीश करून सोडया म्हूण तशें बघतालें. ती सुसायडल थॉट्स वेर व्हेरी स्ट्रॉंग त्या टायमार. एस्पेशली भुरगीं ल्हान आसतना 7th स्टँडर्डांत 8th स्टँडर्डाक येताना एन्ड दे वर एट होम कालें करचें म्हूण कळनातलें. सो त्या घडये जावन चिंतलें लोनलीनेस. आय एम शुअर ते म्हजें मात न्ही हांगा असलें सुमार जाणां विधवींक तशें भोगलां आसतलें. आनी नाका पुरो कितलें म्हूण सगळ्यांचे सिंपती न्हू सिंपती काण घेवची. आनी आमी पुरो आनीक म्हळ्यार दुसरें सांगात आमी मिंगल जाताना सकट संतोशान आसतना फंक्शनां येताना प्रोग्राम येताना सांगाता कोणी आसलो जाल्यार रोवन आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हूण बघतालें. हर एक फेस्त येताना पयल्या दिसात टेंशन स्टार्ट. कशें बैसरचें कशें येचें. क्रिसमस येताना कशें येचें कशें बैसरचें. सो 3-4 years मस्त कश्ट जालें. हांव चिंता मस्त जाणां तशें भोगलां आसतलें. फेस्तां वेळार उरिल्ल्या दिसांनी परत तितलें आमकां कळना आमी बिजी आसता. ही फेस्तां येताना प्रोग्रामां येताना काजारां येताना द स्ट्रेस जावचें आसा पळय तें भोगल्ल्यांक गोत्तू म्हणटात न्ही तशें. ओके. सो हांव चिंता मस्त जाणां तशें भोगलां आसतलें म्हाका मात न्ही. पूण ह्या पुरा हातून इतलें पुरा करूंक ते भितर तावन एक सकत येता एक मागण्याची सकत म्हण येता. कांय ना जाल्यार असो हांव विजयच्या त्या आमच्या सॅक्रमेंटाच्या मुखार बसून हांव मागतालें. खंय तोंड म्हणी सोर्स जायचें न्ही खंय तोंड म्हणी एनर्जी येयचें न्ही. ओके. कितलें म्हूण कोणा कडेन सांगूंक जाता. सो आय टू गो देर एंड प्रे कांय ना मग ते कांय येना सांगूंक. आमचें पुरो लॉजिकल थिंकींग लेक्चरर्सांचें आमच्या टिचर्सांचें पुरो देवाक पुरो गोत्त आसा कालें सांगचें कालें म्हजी स्टोरी सांगची. ही नोज एवरीथींग. सो कालें म्हूण मागचें नमान मुरयेन पुरो काल्याक मागचें. सी ऑल दीस लॉजीक थॉट्स वील कम. देखून काल वचून बसचें मात्र. कित्याक म्हळ्यार आमची फेथ इतलें स्ट्रॉंग आसा की थंय दीस आसा तितलेंत. एंड आय हॅव समबडी देर. तें एकलो आसा आनी तो म्हाका पळयता तितलेंत. ताचें की चड म्हजें मती केन्नातलें. आय ओन्ली गॉट दॅट स्ट्रेंथ फ्रॉम दॅट सॅक्रमेंट. ताच्या मुखार त्या सॅक्रिस्ताच्या मुखार जेजूच्या त्या कुंभारा मुखार बसचें आनी जस्ट स्पेंडींग टायम. अशें करनंतर हांवें ते फूल म्हणजे PhDची रजा काडिल्ली. हांवें रिसर्च पेपर करूंक आहलें. टायम नातलो. सकाळीं गेल्यार सांजेर येवचें. राती बसतना न्हीद येता. उठल्यार न्हीद पडना. तेंय प्रॉब्लेम. पुरो आसणे न्हीद येता. जाग जाल्यार उपरांत न्हीद पडना. सकाळीं उठना तकली पडापड. परतून कॉलेजी वचाचें परतून हेजें. सो अर्ल्या मॅटरांत म्हाका रजा जाय आहली. सो 2018 हांवें ब्रेक काडून गेलें. ब्रेक काडून वचून सांगलें आमच्या रेक्टरा कडेन फादर डायन वास. ताचेर सांगलें हांवें काम सोडीचें गी न्ही कंटिन्यू करीचें गी हांवें कालें करचें. बिकॉज म्हजी PhD अर्द्यार शिरकाल्या. हांवें कालें करचें. म्हाका एकय रिसर्च पेपर करूंक जायना. कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. मस्त प्रॉब्लेम्स आसात कालें करचें. सो ही सेड वी वील गिव इट. आय वॉज द फर्स्ट वन टू गेट
मॅनेजमेंट लीव ते लीव कोणाक दिनात. एक तुवें काम सोडिचें नंतर तुवें भायर कर मागीर हेजेर तुका कॉलेजीन रावूंक आसना अवकाश आसना. पूण ताणें म्हणजे परिस्थिती समजून म्हळें यू गो यू टेक अ लीव. सो आय वॉज द फर्स्ट मॅनेजमेंट एम्प्लॉई. UGC लेक्चरर्सांक पुरो लीव मेळटा हांगाथावन गोवमेंटाथावन. आमकां लीव मेळनातली, आमी पार्ट टायम करूंक आसले न्ही. सो आय वॉज द फर्स्ट वन टू गेट दॅट लीव. सो तें म्हाका मस्त हें आयलें काल म्हणटात बॉल आयलें म्हणटात न्ही तशें. ते 2015 म्हजो न्हवरो सरलो रोहन सरलो. सो 2018 आफ्टर 3 years इमॅजीन वॉट आय वेंट थ्रू विदाउट डुईंग एनीथींग. कांय करून हांवें ಎಂತ चिंतून बसचें. ताचे मदें सुमार राटावळ्यो त्या लॉयरा कडेन वच म्हाका प्रूव करूंक आहलें हांव तूं ताची बायल म्हणून. तें आनी एक वस्ट. ते सर्टिफिकेट लिगल डॉक्युमेंट्स पुरा ते घर आमी करलें तेंय अर्देर शिरकालें. भुरगीं मायनर्स म्हणून रेजिस्टर करूंक जावना. त्या मनशांनी पयशे दिवना तेय पयशे स्टक जाल्ले. तर भुरग्यांक परतून हांवें प्रूव करूंक आहलें हांव तूं तांची बायोलॉजिकल मदर म्हणून. सो ते आनी एक प्रॉब्लेम. लॉयरा कडेन येचें राती म्हणसर बसचें 8 वरां थंय बसून लॉयराच्या हाच्या मुखार न्हीद काडची जम काडचें आहलें. सो लोक चिंततालो हे काल हें करना सर राती राती खंय येता म्हणून. म्हाका राती तोसाचें पडटालें. दिसा मदें म्हाका कामाक वचूंक आहलें. सो ते प्रोसिजर मोर देन 3 years गेले जस्ट टू प्रूव दॅट आय एम द मायनर चायल्ड्स मदर. आनी म्हाका ते सेल करून प्रॉपर्टी सेल केल्ली सेल जाल्या प्रॉपर्टी बट रेजिस्टर करूंक जायना. रेजिस्टर केल्ल्या शिवाय तांय पयशे दिनात. ओके ते पयशे स्टक जाले. हांगा आमी नव्या घरा शिफ्ट जाल्या. ह्या नव्या घराक पयशे दिवंक नात म्हजे पयशे नातले ते मेळ्ळ्या शिवाय हे दिवंक जायना. सो आय वॉज स्टक. काल हें करचें म्हण कळतलें. पूण एगेन आय मस्ट से हांव एडवर्टायजमेंट करना. रोहन कॉर्पोरेशनांत आमी घरकान्न गेले देखून ही अंडरस्टूड माय प्रॉब्लेम. ही हॅड पेशन्स टू वेट फॉर माय मनी टू कम. आनी ताचे मदें म्हज्या भावानी म्हाका पयशे दिले. आनी समहाव ते फिनान्शियल पार्ट वॉज टेकन केअर. सो तें हांवें चिंतचें हांवें व्हडले कांय मागणें करूं ना व्हडलें कांय सांगूं ना. पूण म्हाका देवान ती सकत दिली. फेस करचें तसलें. ह्या मदें पुरा हें जावन आसलें. बाल्कनीक वेचें रावचें पळोवचें कालें करयत इजियस्ट वे खंयचें उमकाळ्यार भुरगीं भियेतात मागीर हांगा ते पुरो थॉट्स. पडल्यार सकयल पडल्यार ती आंगडी मुखार पडटा तांकां बेन दिसता हांव भूत जावन आयल्यार भूत जाता गी ना गोत्तू ना अले पुरो थॉट्स. सो ते नाका म्हजे वरवीं मेले उपरांत आनी एकले उपास जाता जाल्यार मोरचे काल्याक. ओके मेल्या उपरांत प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसाचें. पूण प्रॉब्लेम चड जातले. म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयतलो. हांव चिंततालें खंयच्या आश्रयान व्हरून घालतात कोण ना खंयच्या आश्रयांक वचूंक पुरो. हांव तेंय रिसर्च करनासलें इवन कोण उरतलो तांकां. आनी ती मस्त म्हजे बरी आउटस्पोकन न्ही. ती भुरगीं म्हणजे मस्त काल म्हणटात इंट्रोवर्ट्स उलोवची न्ही कांय सांगची भुरगीं न्ही. सो तांकां कोणें सांबाळचें तांणी कशें जातीत तांची मनस्थिती कशें जायत हें पुरो म्हज्या मतीक येतालें. आनी देन ते थॉट ऑफ डायींग स्टॉप्ड. ओके ताचे मदें मस्त विशय जाले. आनी म्हणजे त्या मदें म्हाका कॉलेजींत त्या टायमार प्रायम टायम UGCक एप्लाय करचें तें करचें लॉट ऑफ एक्टिविटीज. एलोशियस कॉलेज वॉज इम्प्रुवींग अ लॉट मस्त हें जातालें तें चेंजीस जावनूच आसले. ऑटोनॉमस जावन युनिवर्सिटी वचा जाल्ले आनी आमी ते सिनियर जाल्ले. सिनियर्सांक मस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिले. ते HOD तें हें सकाळींचे बॅच स्टार्ट केले. म्हाका सकाळींच्या बॅचाक वचचें पडलें. ऑल दीस थिंग्स ताचे मदें घरचें पळयचें. ते पावनातल्याक मम्मी डॅडी आनी कोणें हांवें चिंतलें ती म्हजी सपोर्ट म्हण चिंतली. ती एज जावन आयली तांणी आस्पत्रेक येचें. 2-3 म्हयन्याक एपटी डॅडीन पडचें एपटी मम्मीन पडचें. एपटी ताका आस्पत्रेक व्हरचें ते रिकवर जावन येतना मम्मीन पडचें. ऑल दीस थिंग्स वेर हॅपनिंग. मदें तेंय करूंक आसलें. सो वीथ ऑल दीस थिंग्स हांवें सोडूं ना. हांवें धैर्य सोडूं ना. हांवें सांगलें म्हजें PhD कंप्लीट करतात. आनी म्हजी PhD मँगलोर युनिवर्सिटींत न्ही तुमकूर युनिवर्सिटींत केदळा म्हणून ना त्या युनिवर्सिटीच्या डॉक्टरेल कमिटी म्हणटात तांणी आमकां नोटीस धाडचें आत्तां हेजें आजच तेजें फाल्यां प्रोग्राम आसा तुमी सकाळीं आज पावचे. पयले दिसा राती एक चुडीदार आनी एक तर पॅक करचें रातीच्या बसार बँगलोर येचें. ओके तुमकां वचूंक डायरेक्ट बस ना. बँगलोर वचून त्या मॅजेस्टिकार बसचें आनी दुकान काडची. म्हजी गत आयली खंय येचें कालें करचें गोत्तू ना. ओके तें तो मागीर आनीक तुमकां आनी एक बस तें तो परतून रडून तेचें कित्याक म्हळ्यार आय डिडंट हॅव एनीबडी टू टेल कोणा कडेन सांगचें कोणा विचारचें. त्या टायमार हांगा घरा भुरग्यांचें टेंशन ही कालें करतात उठतात बसतात. हांवें विचारलें कालेंचें वचूंक नाका वचनाकात नाकात म्हणचें जालें रजा घाला नो प्रॉब्लेम. बट म्हजी मम्मी डॅडीन व्हरतालीं तांकां इस्काला व्हरतालीं हाडटालीं कशें म्हणे रिक्षार घालून तें व्हरतालीं. मस्त जाणां म्हाका म्हणजे फ्रेंड्स आसले दे यूज टू हेल्प मी आवट.
इन ऑल दीस थिंग्स. देराक आसली म्हाका तूं वरी नाका तुजी एक पटी PhD जावं दी म्हणून. म्हणजे PhD व्हडली स्टोरी. हांव चिंता म्हणजे PhDच्या थिसीसाचे केवड ती PhD हांवें कशें केल्या म्हणलें बरयल्यार आय विश समबडी सिट्स अँड रायट्स. इट वील बी सच एन इन्स्पिरेशन टू दोज हू थिंक दॅट आनी जायना म्हाका शिकोवंक. देखून हांव हांगा आसा कितें काल्याक म्हळ्यार प्लॅनीन म्हाका सांगतना म्हजे बरी कोणी स्ट्रगलर्स आसात जाल्यार ती चिंता जाल्यार म्हाका हें करूंक जायना तें करूंक जायना म्हळ्यार म्हाका पळया इतलें पुरो आसूनय हांवें PhD केली, थिसीस बरयली, अंडरस्टँड केलें. तुका कोता न्ही मायंडसेट कशें आसा जें बरयचें जाल्यार ती विशय म्हणजे बँक एम्प्लॉयजाच्या वयर. बँक एम्प्लॉयजांचे एटिट्यूड्स कशे, तांणी कशें परफॉर्म करतात, बँकाचें परफॉर्मन्स कशें चड जाता, ह्या एम्प्लॉयीन अशें काम केल्यार कशें जाता, हें पुरो कॅल्क्युलेशन्स पुरो करूंक आलें. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टँड. ताचे मदें हे आमचे घरचे प्रोडक्ट आवडले, थंय वचूंक हांगा वचूंक. इमॅजीन हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू पुट युअर ब्रेन टुगेदर काम मायंडांत. आय शूड थिंक लायक अ मॅनेजर, आय शूड थिंक लायक अ बँक. इट वॉज नॉट इजी. कित्याक म्हळ्यार मायंड शिफ्ट करूंक आलें न्ही. एक पटी भितर वचून पुरो रावूंक हां जालें नुस्तें जालें शीत जालें आतां खंय वचूंक हांगा वचूंक परतून पाटी येवन लॅपटॉप ओपन करून परतून बँकान घालें जालें हातून घालून जालें तें चॅप्टर हें चॅप्टर ऑल दोज थिंग्स. सो इट वॉज नॉट इजी. ओके, इन स्पायट ऑफ दॅट आय हॅड टू फिनीश दीस. आनी तें केल्या उपरांत परतूनय म्हाका म्हणजे बॅड लक वचना म्हणटात तें बॅड लक वॉज व्हेरी गूड फॉर मी. एक ना एक कालेन तरी जावनूच ताल्लें. 2020 हांवें थिसीस सबमीट केल्यार कोवीड टायमार तें परतून ताची दुसरी स्टोरी आसा ती थंय बरोबर वचून येवन आयल्यार म्हजी थिसीसाक म्हणजे तो कोण ते वाचतात पळय तांणी म्हजे थिसीस आपणूक गुंतूना. 2 years 2020, 2021 म्हणसर थिसीस आपणुना. 2021 म्हाका वायवाक आपयलें आनी 2021 हांव गेल्लीं आनी म्हणजे काले तें वायवा वो द कॉन्वोकेशन म्हणटात पळय तें जालें. सो परतून दॅट स्ट्रेस घालें जालें कोण ना, थिसीस रिजेक्ट जाली कोण ना, कोणा कडेन सांगचें. तें जालें वय सकट जाता जाली न्ही तुजी PhD जालें पूण तुजें कितें नांव येना पेपरार, तुजें कितें नंबर येना, तुजें कितें सांगना, कोणी कांय सांगना. सी अर्ले पुरो स्ट्रेस इल्लेशें न्ही म्हणजे ल्हान ल्हान स्ट्रेस मस्त बिल्डअप जावन मस्त तराचे स्ट्रेस आसल्यारय आय हॅड टू मेकअप करून बरें करून कापाडसून जिग्गा बिग्गा जावन कारार बसून आय हॅड टू गो टू कॉलेज. आय हॅड टू मेंटेन दॅट. म्हाका बसून रोड उठचे तितले टायम मेळनासलो. सोबीत करून वचा जे आमचे कॉलेज कशें आसता म्हणून एक यावर बंद परकट म्हणून सांगतात न्ही तितले भुरगीं आसतात ಅದೊಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಗುದು ದೇ ಕ್ರೈ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ सो सच हॉरिबल अले पुरो चिंतापाची भुरगीं आसतात तांकां समजना न्ही तांकां दुरसाना की तांकां कशें जायचे बरी टिप टॉप टिचर हेजे सोबीत करून शिकयचे हांसाचे तांचे टोक मिंगल जायचे वेरियस एक्टिविटीज करीचे हें पुरो करीचे जाल्यार आमचें मायंड पयलें फ्री आसाचें. वी हॅव टू बी व्हेरी वॉट टू से क्रिएटीव एंड ऑल दॅट. ते त्या रोलाक शिफ्ट जाताना वी कॅन इमॅजीन वॉट इज द ट्रान्झिशन की घरा कालें करूंक आसा तें करूंक आसा परतून आमी हर एका क्लासीक येताना सोबीत करून हांसून एज इफ कांय जायनातल्या बरी सकट चिंताली नथींग इज हॅपनिंग व्हेरी स्मूथ. बॅक ऑफ युअर मायंड ऑल दीस थिंग्स वूड हॅपन. ओके, एक पटी घरा येताना पुरो रिलीज करया म्हळ्यार भुरग्यांक तें करूंक तें देर इज नो टायम फॉर मी. देर वॉज नो बडी टू शेअर. अशें जालें तशें जालें वॉट टू टेल कोणा कडेन सांगचें. ओके, सो वीथ ऑल दीस थिंग्स हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार वॉट आय हॅव गॉट फर्स्ट थिंग इज प्रेयर. आय एम शुअर आमकां सकाळ आमी पुरो क्रिस्तांव तें आमकां व्हडलें गिफ्ट तें. हांवें चिंचालें कोणी हिंदवांचें जालें जाल्यार मोपळ्यांचें जालें जाल्यार आनी कोणी जालें जाल्यार म्हजो रिलीजन विंगड आसलो जाल्यार ती तशेंच करते आसलें म्हणून. बट आय डोंट नो आमचे तल्या त्या ह्या फेथान आसलें देखून हांव चिंता म्हाका मुखार वचूंक जालें. म्हाका म्हणजे पुरो कसले पुरो प्रॉब्लेम्स आसले ते पुरो म्हाका फेस करूंक एक भितर तावन एक सकत आयली. ओके, आय डि नॉट गिव अप ना. थॉट्स आयल्यारय आय वॉज थिंकींग दॅट आय एम गोईंग टू ओवरकम ऑल दीस थिंग्स. सो इतलेंच सांगूंक अशें तो आमची आमी केदाळा आमी बेजाराक जावन आसता ग्रीफांत आसता आमकां खुशी जावचें हक्क आसा. वेदर यू आर सिंगल ऑर विडो ऑर वॉट एवर आमकां एक इल्लें हांसया इल्लेशें खेळया आनी सकाळीं बरी आमी पार्टिसिपेट करया म्हणली आमची आशा आसता. सो हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार वी डू इट नो मॅटर वॉट. कालेंय जावं दी कोणी कालेंय सांगून दीत. कोणाक सांगलें तूं घोव मेल्या उपरांत ती फुल्ल स्टायलार तांबडे कापाड प्रसून कशें येता हांवें म्हाका मस्त लायक हांव न्हेसतां. पयलेंय न्हेसतालें हांव आतांय न्हेसतां. काजा जावचे पयलें हांवें न्हेसल्या ताचे पयलें हांव अशें स्टायल करून येतालीं. आतां हांवें कित्याक करून वचूं. म्हज्या न्हवऱ्यान कांय म्हाका सांगोना न्ही हांव मेल्या उपरांत तूं अशेंच राव तशेंच राव न्ही. अलें चिंताप आसलें पयलें ना म्हूण सांगना. पूण इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी आय थिंक यू शूड बी हॅपी.
ओके, यू शूड सीक हॅपीनेस फॉर युअर सेल्फ. कोणी आमच्या संगता येऊन अरे तू हें कर तें कर, आय एम विथ यू आनी परत कोणी सांगना. ओके, सो दॅट इज वन थिंग. सो सेल्फ केअर इज समथींग दॅट एवरीबडी हॅज टू टेक केअर. टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ केअर. लव युअर सेल्फ फर्स्ट. ओके, वेन एवर यू हॅव टू केदाळे म्हणी तुमकां थॉट्स येताना, चिंता येताना आनी हांवें कालें करी मतारी जालीं केस पिकले आनी कालें. नो, यू हॅव ऑल द रायट टू लूक गुड. यू हॅव ऑल द रायट टू say enjoy life. So be happy. So think that if nobody is there, you're there for yourself. Sometimes you may not be praying at all. तुका चिंता करून येवचें ना मागणें करूंक, पूण जाल्यार अर्ले थॉट्स खंडीत तुमी तुमकां आयल्या टायमार, अर्ले थॉट्स आयल्या टायमार थिंक दॅट सेल्फ केअर इज नॉट बींग सेल्फीश. इट इज टू टेक केअर ऑफ आवर सेल्फ्स, बिकॉज वी नो आमकां टेक केअर करतलो सांगतलो तें कालें केलें हें कालें केलें ना. सो वी हॅव टू डू दॅट. आमच्या लायफान मस्ती नवे चॅप्टर्स येवंक पुरो, डिफरंट चॅप्टर्स येवंक पुरो. एम्ब्रेस तेम. ना जालें म्हजें इतलेंत हांव अशेंत म्हूण चिंच्या बदलाक एक्सप्लोर इट. मुखार वसा, करा. इवन आय हॅव डन इट. थंय कोलो कोर्स आसा, आय विल डू. ते कालें पळोवन थिएटराचे कालें कोर्स जालें हांव गेलीं, बिकॉज आय लायक टू एक्ट आनी कालें पुरो पळयता न्ही. कालें थिएटर केदाळे फोटो गेलीं. आय वॉन्टेड टू सी वॉट थिएटर इज ऑल अबाउट. तांणी कशें करतात, कशें डायलॉग सांगतात. दॅट वॉज अ कायंड ऑफ अ रिलीफ फॉर मी. It was different world altogether. When you go to different worlds and see there, to ka tasaleton, you feel so nice while coming back, so much refreshed. Okay. Next important thing is practical strengths we have to gather. आमी एक म्हणजे लायफान सोंसलें कालें चिंतलां कालें म्हळ्यार लीगल मॅटर्स, पयशांचे मॅटर्स, घरचे पुरा रिपेरी ते हें पुरा मॅटर्स, डिजिटल सेफ्टी, मोबायलांत कालें जाता तें हें पुरा हाचे विशयांत आनी लीगल मॅटर्सा विशयांत आमी मस्त जागृत करना सारचें पडटा, स्पेशली सिंगल्स अँड विडोज अँड विडोवर्स. कित्याक म्हळ्यार आमचे वयर सगळ्यांचे दिश्ट आसता, ही कोणाक दिता कळना, आमकां कोणी नात, हाका कोणी नात, ते नात, हे नात. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. हें काली मोडच्या टायमार न्ही, मोदें येतात, मोदें फायंड आवट करतात, हाका खंयच्यान पयशे येतात, हाका कालें केलें आनी कालें केलें, अशें अर्ले चिंतपाचें मुस्तण आसतात. सो वी हॅव टू बी केअरफूल, बी अवेर, be ready for such things. Don't think that म्हाका म्हजे सकट बिरमत पावन आसात, they are all good with me. अर्ले थॉट्स good, तले थॉट्स आसल्यार बरें, पूण also be aware that there are people who will wait for such an opportunity where you are very down and out, and they'll come and attack, and then they may take advantage. So that is one thing. Celebrate small wins. ल्हान खुशी. कालें स्पेशल रांदचें आनी कोणाक कालें गिफ्ट दिवचें आनी कोणाचें गिफ्ट काण घेवचें, कोणाचें पार्टी जावचें, खंय म्हणी हॉलिडे जावचें. पॅक युअर बॅग्स एंड सिंपली गो. नाकात कोणाचें आयकोनचें पुरो नाका. कोणी कालें सांगतात सांगू दीत, तांचे प्रॉब्लेम ते, आमचे प्रॉब्लेम न्ही. यू वॉन्ट टू एन्जॉय, यू वॉन्ट टू सी न्यू प्लेसीस, गो, एक्सप्लोर, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक something special for yourself, because I'll tell you, nobody is there for you. People will only say तशी खंय, ताची काणी अशें खंय, तशें खंय, तें जालें खंय, हें जालें खंय, इतल्यान उलयतात. सोड न्हू, तुमकां कालें जाय, तुमकां समाधान येवच्या खातीर, तावन कालें जाय जे म्हळ्या खातीर कोणी चिंतिनात. आनी चिंता हाचे घोव म्हणून इतलो जाल्यार मात येतना तितलें हें करनासा, कांय हाका पडोवन वचोना. ना, आमकां आमचे सांगाता कोणाक आमी चिंतलें गे मरता म्हणसर आमचे सांगात आसता. आमी काजार जाता चिंतना गे 15 वर्सांनी मरता, 10 वर्सांनी मरता, हांव आसता, तो आसता, आमी चिंतना. आमचे कालचे बरें उलयतात न्ही, हें करतना कालें म्हणटात काजाराचे दीस, तूं तशें जाताय, अशें करताय, तें करताय. बट वी डोंट नो कितलो तें सती सांगात आसतात गोतू ना. आतां आमचो न्हवरो मेला ते आनी एक विशय विंगड, ताचे थोडे सोडून येतात, डिवोर्स जातात, तांकांय तेंत फिलींग येता. तांणी चिंतूना न्ही, तांणी काजार जाता चिंतिनात. इतले वर्सां उपरांत मात्र म्हणून आमी गॅरंटी वॉरंटी कार्डान आमी काजार जायनात. आमी चिंचे काले फॉर एवर अँड एवर वील बी टुगेदर म्हणून काजार जावचें. ओके, सो ते ना म्हळ्या उपरांत द मोमेंट दॅट गोज ऑफ, इवन डिवोर्स केसांची तशें जाता, पीपल गो थ्रू लॉट ऑफ हेल्प. सेम केसीस, सेम इमोशन्स, सेम कायंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फिलिंग्स, सफरिंग्स सगळ्यांकी अनुभव करीचे पडटा. एकच कार्य सांगचें म्हळ्यार एंड करता. नेवर एक्सपेक्ट any sort of sympathy or appreciation from anyone in this world, as long as you're single, you're a widower, you're a widow. Be your own strength. दुसऱ्यांत स्ट्रेंथ अशें नाकात. आमकां स्ट्रेंथ येवचें वयर थावन मात्र, दुसऱ्या खंय थावन आमकां स्ट्रेंथ येना. सो कीप दॅट इन मायंड. कीपिंग इन मायंड हू आर पार्टनर वॉज सदांच आसलें बरें. आतां जाल्यार म्हजी भुरगीं आमी उलयतना डॅड हॅज डॅड, डॅड हॅज डन दीस अशें आमी उलयता. वी कीप हिम अलायव.
नो तो सरला आनी पुरा न्ही ते वेचे फोंडा कडेन वेचे मागताना आनी पुरा वॉट मस्ट हॅव हॅपन्ड कशें कालें जावन असो पुराले थॉट्स येता मतीक पूण तांचे स्पिरीट आमचे सांगत आसात तांणी आमचे सांगतच आसात म्हळ्यार चिंतून गट निचोव कर मुखार वचेत सो दीस इज वॉट आय वूड लायक टू एंड वीथ सो थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी फ्लॅनी वन्स अगेन थँक्स टू ऑल ऑफ यू हांव चिंता म्हज्या हांव इल्लें म्हणी तुमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हण चिंता आनी हांव म्हजी 2 उतरां अखेर करता थँक्यू सो मच